पवित्राचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सतमानता देवाक सरपदवेदार बापाक स्वर्गाय भितुमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आग्वाद मुरये थंय जल्मलो, 5 पिलाता खाल ताणें कूस सोंसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गात चडलो, सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यान मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्ले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवड. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा, उस्त्रे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा, उस्त्रे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा, उस्त्रे मोदें तूं सदय आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोगाच्या भावा भयणींनो, जेजू म्हणटा बरी आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की ओयजाची गरज. ह्या उतरांनी आमच्या जिवितांत एक वयस कितलो गरजेचो आनी म्हत्वाचो तें जेजू दाखोवन दिता. एका दोतोराक नर्शीक तशेंच भलायके खातीर हेर तरेचो वावर कोत्तोल्या मनशांक देवान जानवायेन आनी गिन्यानान भरल्यान. हे जानवाये वरवीं तांणी पिडेवंतांची सेवा चाकरी करूंक तांकां आपोवणें आसा. ही कल्पना मनांत दवरून आयच्या तेरसाचो विशय देव मनशां वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ता. जायते फावट आमी दोतोराशी निमाणे घडयेर वेता. आदीं फुडें गेल्यार आमचो जीव वाटावंक जातालो, पूण निमाणे घडयेर वचूंक आमचो जीव आमी संकश्टांत घालता. आयच्या तेरसाचे वैभवाचे घूट आमी नियाळून आनी खेरीत भाशेन आमची भलायकी सांबाळूंक आदार कोत्तोल्या दोतोरांक, नर्सी, भलायके वावराड्यांक आनी हेर तरेचो आदार दितोल्या भाव भयणींनी आनी ताच्या कुटुंबा पासत ह्या तेरसान मारयेक फुडें घालून मागुया. पयलो वैभवाचो गूट. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. मागणी. मोगाळा जेजू विद्यानीक, दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकी वावराडी आपली सेवा दितना विधवां आनी वखदांचेरूच पातयो न्हय पूण देव तांचे वरवीं वावुरता म्हूण तांणी वळखूंक तांकां कृपा दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्ले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पद तुजे थंय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदो तुझा पूज जेजू. Bagyo Maria देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूच आमकां निवार आमकां हेमपणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सोंपल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसुल्ल्या. दुसरो वैभवाचो गूट. आपूण जिवंत जातोत 40 दीस सोमी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी उपरांत ताच्या दोळ्या मुखार ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. मागणें. मोगाळा जेजू आमचे सरकारी आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां चलयतात तांचें मोन खरेपणीन लोकांचे भलायकेची पर्वा कोत्तोली जावंक आनी आपस्वार्थाचें मोन पयसावूंक तांकां कृपा दी. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेता आसा. ओस्वेरामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेता आसा. ओस्वेरामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेता आसा. ओस्वेरामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेता आसा. ओस्वेरामध्ये तूं सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजो जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करूंक चड गरज आसल्यांची. तिसरो वैभवाचो गूट. 50व्या दिसा आंकवार मारिया आनी सीज एकाच मनान मागणें करीत आसतना जेजून भासायलोलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तांकां आपल्या देण्यांनी बोल्लीन. मागणें. मोगाळा जेजू गरजेवंतांच्या आदाराक पावतात तांकां तुज्या बेसांवांनी बोर आनी जे मनीस दुसऱ्यांची पर्वा करिनासतना फुडें वेतात तांची मनां बदल. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. Bhagwan Maria देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. Bhagwan Maria देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. Bhagwan Maria देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूज जेजू. Bhagwan Maria देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां मुखाणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सोकल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांची. चवथो वैभवाचो गूट. सोमी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवणपणा उपरांत आंकवार मारयेक देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. मागणें. मोगाळा जेजू कुटुंबांनी वांगडी सोयरी धायरी आनी इश्ट मीत आपलो लागशिल्लो पिडेन कश्टावता तें पळोवन आपल्या जिवितांत दूख अनुभवतात. असल्या दुखा वेळार तुजे कृपेन तांकां बळ फावो कर. पिडेक सांपडलेल्या पिडेमंताक परत बरी भलायकी मेळूंक ताची उर्बेन सेवा कोत्तल्यांक तुजें बळ आनी सोंसणीकाय दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जेता आसा उस्तरामध्ये तू सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आयसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सगले आत्म्यांक बो करूंक चड गरज आसल्यांची. पांचवो वैभवाचो गूट. आंकवार मारयेक देवान सर्गा आनी संवसाराची राणी केली. मागणें. मोगाळा जेजू दर एक मनीस जो पिडेक लागून कश्टवता ताणें आपले कोश्ट तुज्या कोश्टा सांगातीन अणभवूंक आपल्या कोश्टान देवाची कृपा जोडून घेवंक आसत्या मुखामळाचो जावूंक तुजे भाशेन आपल्या जिवितान म्हणोंक पावूंक. बापा, तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात पयस काड. तरी पूण म्हजी खोशी न्हय तुजीच खोशी जावं दी. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या मोक्षिता तशी आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा वस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली वर सर्गार सगले आत्म्यांक
भोव करूंक चड गरज आसल्याची. नमान राणी काकुतीचे माये, तूंत घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांचो. आमी पोद्देशी एवेचीं बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयाल शारांतींनी तुजी काकलुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाल, दुर्लभ आंकवार मारिये. ह्या पद्देसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. भोव पवित्र रुजायेचे राणये, आमचे पासत माग. क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्या. शेवटाचें मागणें. सर्वेस्परा देवा, आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता. तुज्या सेवकांक निरंतर कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी फावो कर. आनी दोतोर नर्सी तशेंच भलायके वावराट्यांक तुजे कृपेचो आशिर्वाद मेळूंक आनी बागेंत आंकवार मारयेचे विनोनेन आमकां सगल्यांक आतांच्या कश्टांतली निवारूंक, सासणाचें सूख जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सुरवातीक गायन घेऊया. 826 पेज 13. Sogli आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी
Soliami lagi soya Dunia depan wakaruya Anodam sodaka soya Taronam tu korop dunia Civitatu surul dunia Amka burgyam tuwadaku Tuja rajan boron pavoy Taronam tu korop dunia Civitatu surul dunia Amka burgyam tuwadaku Tuja rajan boron pavoy बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो मोगाल भावा भयणीनो आयज आमच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोत मानता भोगताच्या एकतार ही उतरां आमी दर मिसाचे पेटेंत वापरता भोगताच्या एकतार म्हणल्यार देवाच्या मोगांत आसलेल्या जिव्या आनी मेलेल्या मोदें एकवट ह्या एकवटा वरवीं मेलेल्यांचे आमकां जिव्यांक आदार दिवं येता आनी आमी मेलेल्या पासत मागूं येता वो तांकां मान दिवं येता आनी तांचे विनवणेचो आदार मागूं येता त्या भायर संवसारांत देवाच्या मोगान जियेतात ती सोगलीं ह्याच भोगताच्या एकताराक लागून एकामेकाक ओतम्याची मोजत दिता जितलो कोण देवाच्या मोगान वाडटा तितलो तो देवाचें जिवीत मोग शांती आनी हेर ओत्मीकतेनी दुसऱ्यांक पावयता आनी तितलें तांचें मागणें हेरां पासत ओदीक सुफल जाता सांत जाव बावतिस्तान आपल्या जिवितांत भोगताचो एकतार सांबाळ्ळो आनी आयज आमी ताका आमचो भोक्त आनी पात्रोन म्हूण मानता तर हीच कल्पना मनांत दवरून मागण्यान आनी भोक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेवया आणि जाते पावटी आमच्या जिवितांत पवित्रतायेचे वाटेन आमी चलूंक आमी विसरल्या आमी जाणावन देवान आमकां सगल्यांक एक पवित्र जिवीत हे संवसारांत जिवंक धाडल्यात आनी भाशेन आमी पवित्र जावंक एका दिसाक ताचे बरोबर सहकार आसूंक पूण अशें आमचें जिवीत जावंक ना घोडी आमी संवसारी वस्तूंचेर संवसारी मनशां जाल्यात आनी हाका लागून पातकी जिवीत वो पातकी जिवितांत आमी आमचें जिवीत सारलां देवा लागीं हे प्राशीत रितीन आमी वांटो घेवन बोगसणें मागुया सोम्या जेजू आमच्या चालत्या जिवितान सोत मानता भोगताचो एकतार आमकां चालती उतरां जाल्या ताची कोरी सोजमोनी आमी घेवंक चुकल्या आमकां बोगोस सायबा क्रिस्ता जेजू तुज्या आसण्यान आमकां सगल्या संवसारांत जायते सांत भोक्त फावो जाल्यात तांचें जिवीत आमकां एक नमुनो कसो आमी वापरूंक विसरल्या तांचे विनवणेचो आदार आमी मागूंक ना सोम्या जेजू तूच आमचो जिविताचो माज म्हूण वळखूंक आमी विसरल्या आमच्या कान दोळ्यांक पयशांक आनी हेर संवसारी वस्तूंक आमी पयलो जागो दिला दिसपोटी थोडो वेळ तुज्या पांयां लागीं सारूंक आमकां आवगोड लागता आमकां बोगोस सोम्या Somia kakutko
Somiaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko, somiaka krótko. देवाक दिन वाचुया हे सगळ्या सांता भक्तां पासून ते आमचेच भाशेन मनीस पूण हे संवसारान जियेतना तांणी आपलो दिश्ट देवाचेर दवरली आनी भाग्यां आपल्या जिवितांत जिवन आयज सुगीचो मुकूट ताणें जोडला. तर ह्या सगळ्या संतांच्या जिविता पासून देवाक दिन वाचून देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी गावया. Moima neva, usorgi alishanti, tachari sak sansari, sorves pora deva, sorgi charaya, sorpodvida deva, deva baba, ami duka namaskar kutam, ami duka dirvahastam. तुझ्या जवळ वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटाय. मोहिमा लेवा उसर्गी आनी शांती ताच्या ईसा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काहाताय आमची काहाक्लूत को तू बापाच्या उचल्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. देवा sorgi ani shanti daja isa sansari kitan povitatmya sagati deva bapace moime Jesu Krista eklosu povit eklosu ishvor eklosu pormeshvor moima deva sorgi ani shanti raja isa sansari. Amen. हे मीस हांव तुमचे पासत भिडयतां. कितें भाशेन आयची मिसाची मांडावळ करता सेंट कॅथरीन समुदाय वोलबाडो वेस्ट तशेंच सेंट मार्क समुदाय वोलबाडो ईस्ट हांचे पासत आनीक जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर उरता तांची देवान आशिर्वाद घालचो. पिळीत आसात तीं भाव भयणां आमचो भाव हेनरीक डिसोजा मारा 3 सेंट पेरपेता समुदाय बोरोना ताका बेगीनूच एकोणी फावो जावंक ताचे पासत मागुया. अनुभव करून हे पिळयेंतली आमी बेगीनूच देवान आमकां सुटोवंक आनी आमी सगळीं पिळयेंतली मेकळी जावंक बूक करून हॉस्पिटलांत जे आसात तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा तुवें बासारल्या सुरमंडराक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुरमंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना.
प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवावांक जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसऱ्याक एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. जे चोका देवदूतांक संवसाराक आनी सोमिदीराक वायट करूंक पदवी दिली आसली. तांकां तेन्ना व्हडल्यान असो उलो मारलो, आमच्या देवाच्या चाकराच्या कपेलार एक शिको आमी मारिसोर तुमी संवसाराक ओ सोमदिराक ओ जाणट्यांक जाळ्यांक वायट करूंक नाका. आनी शिको मारलोल्यांची सोंकाय हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर सगल्या कुलांतली 144,000 हे जातोच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उजबोन हांवें पळयली. सगल्या देशांचो, कुल्यांचो, परज्यांचो आनी बेसांचो तो लोक धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालीं, शिवसनार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्यांक जय. शिवसनान जाणट्या आनी 4 जिव्या रोजनां भोंवती आसलेलीं ती सगळे देवदूत सोदऱ्या मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाकांनी मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्या म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसलेलें तीं कोण आनी खंयच्यान तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाल्यांतलो सोलोमोती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुवंत आनी धवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. आमचो जबाब जातलो, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. सगळीं परतून म्हणया. असली मनशां सायबा तुझे मूख पळोवंक आशेता. सोरेस्पराच्या आदीं आसा प्रितूम आनी ताचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करूंक दवरल्या. जबाब. असली मनशां सायबा तुझे मूख पळोवंक आशेता. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळ्ळोत? ताचे पवित्र ठिकाण्यांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसलेच मनशाक. जबाब. असली मनशां सायबा तुझे मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असलीं मनशां ताका सडसडीत आसा. तुजें मूळ पळोवंक आशेता. जकोबाच्या देवा. जबाब. असली मनशां सायबा तुझे मूख पळोवंक आशेता.
भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताच्याच खातीर जिवंक तो सगळ्यांक खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखनाव, आनी जोरी एकदां आमी क्रिस्ता मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे जियेता वळखलोलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखनाव. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना प्रमाणे सगळे आनी आतां सगळ्या नवें जालें. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. उपकार. Esperanza, soy 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 esperanza. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. Soy esperanza, 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 soy सर्वेस्प तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. माते बापर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोन्या. लोकांची उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ते सुभागी, सुर्गींचे राज ताचें. शांत ते सुभागी, प्रितूम तांचे दायज. रुदोन करतात ते सुभागी, तांकां बुजवण मेळटली. नितीक ताणेतात आनी भुकेतात ते सुभागी, ते दादोशी जातले. दोयल ते सुभागी, तांकां दोया मेळटली. काळजां नितळ ते सुभागी, ते देवाक पळयतले. सवस्काय करनार ते सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निती खातीर दोमाडो सोंसतात ते सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या बाकणाराकूय तसोच तांणी दुमाडो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरिडो, आयचो विशय जावन आसा सोत म्हणटा भोगतांचो एकचार. I believe in the communion of saints. This is also another tenets of our faith. आनी तुमी जाणात एका एका दिसाक आमी एक एक आमच्या भावार्थाची मुल्यां जे कितें आसा सोत म्हणटा उच्चारता तेन्ना हे आमी हाजे नियाळ कोत्ता. आनी आयज आमी नियाळ कोत्तले हांव सांतां भोगताचो एकचार, द कम्युनियन ऑफ सेंट्स. इल्लोसो इतिहास. लेट अस गो बॅक टू द हिस्ट्री. तुमी जाणात जेजूच्या मरणा फाटल्यान तुमी पळयल्यार क्रिस्तांवांचें जिवीत, पयले क्रिस्तांव जायती पिडापीड. दे वर पर्सिक्युटेड अ लॉट. तुमी जर तर आदल्या क्रिस्तांव आसात, पयले क्रिस्तांव, तांचे पिक्चर तुमी पळयल्यार सानो खरेंच आमच्या आंगाची लेंव उबी जाता. कशे भाशेन ताका त्रास दिताले. हे रोमाचे अधिकारी आसात ते म्हणटाले तूं आमच्या पातशायाक नमस्कार कर, तो आमचो पातशाय तुजो देव म्हूण सोबी माजर सांग आनी जेजू तूं पाड कोता म्हूण सांग. पूण हे क्रिस्तांव म्हणटाले ना, आमी केन्नाच अशें करचें ना. कित्याक
आमी स्वत म्हणटा जेजू आमचो एकलोच देव, वो आमचो देव सोरपुटविदार आनी जेजू जावन आसा ताचो पूत. आनी जेन्ना तें नांव म्हणटालें तेन्ना सावन तुमी जाणात म्हयन्याचे कितलेच दीस शिवाक हे भाशेन उपाशी दवरताले आनी मागीर एक ग्रावंड आसतालो आनी ग्रावंडार असले मनशाक हाडटाले क्रिस्तांवांक जे कोण आपलो भावार्थ हे भाशेन सोडूंक सोडिनासता तसल्यांक हाडटाले आनी सोबी माजर सानो ह्या लोकांक पळोवंक जाय आशिल्लें, लोकांक पळोवंक शिवांक सोडटाले आनी हाका हे शिव हे भाशेन जनवरां खातात ते भाशेन हे मनशांक खाताले, तांची हाडां पिंजताले सारके. कित्याक दुसऱ्यांनी पळोवन तांणी जेजूक हे भाशेन पाठ करूंक जाय आशिल्ली. Seeing these people suffering, they also should renounce their faith. That's why they were persecuted in public. पूण तुमी जाणात चडशे आमचे क्रिस्तांव ताणें केन्नाच ते काळजीदार जाले पयले क्रिस्तांव. आनी अशें म्हणटात द चर्च सफर्ड persecution for almost 300 years. 300 वर्सां मुगल बाबुनिडो हे भाशेन पवित्र सभा पयले क्रिस्तांव ताणें इतले त्रास सोंसले. आनी तुमी जाणात कोणें आमचो बागीवन तेर्तुल्या म्हणटा तो ताणें बरयलां द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द कॅथलीक चर्च. म्हणजे ह्या मार्तिरींचें रोगत जावन आसा आमचे कातोलीक पवित्र सभेचें बी. जितले ताणें सोंसलें तितली आमची पवित्र सभा वयर वयर चडली. द मोर दे सफर्ड आवर चर्च ग्रू. आनी जेन्ना सानो हे हांव वाचप नियाळटालो तेन्ना आमी ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी वो जावं ह्या वर्साक वो गेल्ल्या वर्साक जें आमी कितें सोंसतां ताचेर म्हजी दिश्ट गेली. बो करून ह्या वर्साक जेन्ना सेकेंड वेव आयला तेन्ना खरेंच सानो जायते आमी सोंसलां. पूण आमी जाणां जो मनीस भावार्थान सोंसिना, जो मनीस हे संवसारी नोदरेन सोंसता ताका सदांच हे कोस्ट घोडी ताका दिसतलें देवान ताका हे भाशेन खास लायल्या. गॉड हॅज पर्सिक्युटेड हिम, गॉड हॅज पनिश्ड हिम हे भाशेन दिसतलें. पूण जो मनीस खरेंच भावार्थान हे सोत मानता, कित्याक तूं जाणा हे म्हजे कोस्ट जे हांव सोत मानता ह्या कोस्टाक मोल आसा आनी एका दिसाक ह्या म्हज्या कोश्टाचो फोड जेजू म्हाका दितलोच. ह्या भावार्थान सोत मानता मुगळ बाब न्हू ताका देव हे भाशेन ह्या बाग्या प्रमाणे बागी म्हणटा. Jesus calls him blessed, the ones who suffers with Jesus in his mind, with the focus of Jesus in his mind. तर मुगळ बाब न्हू तुमी जाणा 300 उदीक वर्सां आमचे पयले क्रिस्तांव सोंसले आनी कितें करताले जेन्ना हे भाशेन ते मारतीर कशे मोताले तांचे फोंड मुगळ बाब न्हू हे क्रिस्तांवूय लिपोवन दवरताले. आनी लिपचोऱ्या हे तांचे फोंडाचे वचून ताका मागणें करताले. कित्याक ते सोत म्हणटाले हे जे मनीस मेल्यात भावार्थाक लागून ते खरेंच वयर देवाचे बरोबर आसात, जेजूचे बरोबर. आनी हे भाशेन खंय मोगळ बाब न्हू सिक्रेटली दे यूज्ड टू वेनरेट द टूम्स ऑफ द मार्टर्स. मागीर रोमाच्या शारांत सुमार 600 AD ह्या वर्साक तांचो एक देवूळ आशिल्लें. देर वॉज अ टेंपल डेडिकेटेड टू गॉड पांथिओन. आनी एक कसलें देवूळ मुगळ बाब न्हू देवळांत खंय सगळे तरेचे स्टॅच्यू आशिल्ले. रोमाचे तुमी जाणात रोम वॉज अ व्हेरी पावरफूल नेशन एंड इट हॅड सो मेनी अदर नेशन्स अंडर इट. आनी ह्या देशांनी जे मुर्ती आसात देव आसात ते सगळे देवांकूय ह्या देवळांत ह्या देव मंदिरांत पांथिओ म्हणटा त्या देव मंदिरांत हाडटाले. आनी एका दिसाकूय एक दीस दवरताले. हे सगळे दिसाक तांचे फेस्त करताले. कित्याक दे वॉन्टेड टू प्लीज ऑल द पीपल whom they were ruling. पूण जेन्ना पाप बॉनिफास आयलो चवथो ताणें मुगळ बाब न्हू हे सगळे स्टॅच्यू काडले. ऑल द पेगन स्टॅच्यूज वर रिमूव्ड. आनी कितें केलें he dedicated this temple, he turned into a church and dedicated to
मॅरी एंड ऑल द सेंट्स. मारयेक आनी सगल्या सांतांक ताणें देव मंदिर जें आशिल्लें ती इगोज केली. आनी आयज पासून रोमाच्या शहरांत मुगळ बाबरिंडो हें आसा. आनी तुमी जाणात मागीर द पेगनिझम वॉज टोटली एबॉलिस्ड. जे कुड्डे देवाक रोमाच्या शहरांत जागोच नाशिल्लो मागीर, कित्याक क्रिस्तांवपण आयलें. क्रिस्टियानिटी वॉज इम्पोज्ड. आनी ताचे उपरांत सांत मुगळ बाबरिंडो वाडत गेले. दे वेंट ऑन इन्क्रिजींग. आनी इतलेंच न्हय, तांणी एका सांताक एक दीस दवरलो, पूण तेय बी दे वर नॉट इनफ द डेज, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टड टू गीव देर लायफ टू डाय एज मार्टर्स. आनी मागीर हेच पाप साहेबान कोणी मुगळ बाबून एक दीस दवरलो. तो जावन आसा नोव्हेंबराची 1 तारीख. 1 तारखेक सगळे जे सांत आसात, जे जाका आमी वळखतात आनी जाका आमी वळखुनात, ते स्पेशली द सेंट्स or the people whom we know, whom we don't know, let us honor them. असल्यांक आमी मान दिवंक आमचे लागीं मागलें. तर ही जावन आसली मुगळ बाबरिंडो इतिहास ऑफ ऑल द सेंट्स डे. आनी तुमी जाणात, जरी तर तुमकां एक बिलिवर मेळ्ळो, इफ यू मीट अ बिलिवर, he will always have this criticism, he will always have these accusations against the Catholic Church, against the Catholics. ते म्हणटात, why do you honor saints? कित्याक तुमी सांतांक मान दितात? फकत तुमी एकाच देवाक नमस्कार करपाक जाय, सांतांक करूंक फावना. ते आमचे भाशेन मनीस ते पातके आशिल्ले. मे बी दे आर रायट. And many times maybe we also miss our focus. आमी बी मुगळ बाबरिंडो आमची दिस्ट हे भाशेन कुशीन काडटा. आमकां दिसता की सांत खरेंच जावन आसा देव कसो. सांतान देवाची स्वाद घेतली ना. सांत जो सांत आमकां सांगता, हांव सगळें तुमी म्हजेरूच तुमी म्हजेंच देवस्पण करपाक जाय, तो खरो सांत न्हय. बिकॉज एवरी सेंट, आय वूड से, इज अ पॉइंटर टू जीसस. कोणूय जावन तो सांत, एक कोणूय सांत मुगळ बाबरीन जावन आसा आमकां एक वाट जेजूस अशें दाखोवपाक वचपाक. एंड इफ यू डोंट रियलायज दीस, देन वी ऑल्सो फेल. मे बी वी ऑल्सो गीव, आय वूड से, वी ऑल्सो लूज आवर फोकस ऑन गॉड बिकॉज ऑफ द सेंट. हांव एक फिरगोशीन आसलो, हांव तुमकां नांव सांगिना. जेन्ना हांव ब्लेसिंगाक गेलो, इस्टर ब्लेसिंगाक, हांवें पळयलें मुगळ बाबरिंडो सांतांतून ताका बांदून दवरला. इतलेंच न्हय, ताचे बाबड्याचे पांय वयर दवरल्यात आनी तोकली खाला दवरल्या. पांय वयर आनी तोकली खाला. म्हाका फुडें मातशें हांस कसो आयलो. आनी हांवें ते गोरकारीक विचारलें, ते बायलेक, आनी ती हे भाशेन, कित्याक तूं सांतांतून एक बांदला हे भाशेन, पांय वयर आनी तोकली खाला, कित्याक? आनी ती म्हणूंक लागली, म्हजी भांगाराचें कांकोण सांडलां आनी हें कांकोण मेळोसर हांव हे भाशेन ताका बांदतली. आनी हे भाशेन मुगळ बाबरिंडो जायतो असले आचार आमी मानता. आनीक एका आमकां दिसता की Saint Anthony is our focus, not Jesus. And maybe that's why the believers are right in saying that we worship the saints more than Jesus. ना तशें जावंक फावना आसना. कोणूय सांग जावं, तो आमकां सांगता, हांव व्हडलो न्हय, जेजू व्हडलो. तर हें जावंक जाय मुगळ बाबरिंडो. फुडें आमी चुकल्या जाल्यार हें जावंक जाय आमचें धोरण. We should not, I would say, worship the saint, but we should just honor him, and more than that, we should imitate. ताचे गुण कितें? ह्या संवसारांत जियेतना ताणें आपले कसली मुल्यां तो जेलो, the values that he lived. I should imitate his values. That is more important than just worshiping him. आनी जेन्ना कालच्या दिसाक फादर सॅनफर्ड सांगतालो, आमी हे संवसारांत आसता तेन्ना वी बिलीव इन 3 types of churches. आमी जाणां, पवित्र सभा म्हळ्यार एक जमो.
Not only the structure, the building, but more it's a body. It's an organism ताणें म्हणलें काल. आनी कितें चलो ते भाशेन काल आमकां सांगलें 3 भाशेंच्यो पोवी सभा आसात. Victorious Church, the Pilgrim Church and a Suffering Church. The Victorious Church is the one whom we honor today, the saints. ते मोगळ बाब भयणीनो स्वर्गार आसात. The Pilgrim Church आमी संवसारांत यात्रा काडटात ते. And the Suffering Church are the ones who are in purgatory. जे कोण पुर्गुत्रेंत आसात, जे कोण कोश्टतात ते. And we believe, आमी सगळे सोत म्हणटा की हे तेगांयचो जावन आसा एकचार. All 3 are interconnected. जे कोण स्वर्गार आसात ते आमचे पासून मागतात. जे कोण पुर्गुत्रेंत आसात ते तांच्यांनी मागूंक जायना. They cannot pray for them. But आमी हे संवसारांत आसात ते we pray for them so that they may be redeemed. जे तांकां ही सोजा आसा पातकांची ती उणी जावंक आमच्या मागण्या बरोबर आमी मागता. This is our belief. And that's why this is the meaning of communion of saints. म्हणजे आमी सगळे आमचो एकचार आसा. Our life is connected. हे आमी सोत मानता. तर आयज जेन्ना हो भोगतांचो एकचार हें सोत आमी आमच्या भावार्थाचें आमी सोत मानता तेन्ना हे आमच्या जिवितान मुगळ बाबून आमी घोट दवरपाक जाय. तुमी जाणात जेन्ना एका भुरग्याक बावतीन दितात तेन्ना वी कॉल ऑन द सेंट्स. आमी ह्या सांतांचो आदार मागता. सगळ्या संतां भोगतानो ह्या भुरग्या पासत विनोदी करात. हो भुरगो संवसारांत ताका जायत्यो ताळणी येतल्यो ताचे पासत मागात. आमच्या आदली मोगळ बाब भयणीनो कशे भाशेन आमच्या आदली ती खरेंच सोत मानताली आनी हाका लागून आमच्या आदल्यांक एक सांतांचें नांव आसा. पूण आयज तुमी जाणात कसलीं कसलीं नांवां आमच्या भुरग्यांक आमी दवरता. अमेरिकन नेम्स, चायनीज नेम्स, कित्याक कांय बरीं तीं उच्चारूंक बरीं दिसतात फॉरेन नेम्स. पूण जेन्ना आमच्या आदले आसतना हे भाशेन सांतांचीं नांवां घालताले कित्याक कित्याक ते जाणा आसले हो सांत म्हज्या भुरग्या पासत मागतलो. सो दॅट वॉज द विजडम. आनीक आमी जाणां सांत आमचे पासत मागतात. भोव करून आमी जाणां एकल्याक आमकां एक पात्रोन सांत आसपाक जाय. वी शूड हॅव वन पेट्रन सेंट जाचे गूण हांव म्हज्या जिवितांत हांव नियाळटा आनी पाळटां आनी जो म्हजे पासत मागतलो एंड ही वील कम टू माय एड एट द आवर ऑफ माय डेथ. हें आमी जोण एकल्याच्यान आमी सोत मानूंक जाय. तर कितें आमकां सांगता आयज ह्याची वाचप आमकां सांगता जेन्ना सांत आमी म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटले ना 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 म्हाका सांत जावंक नो इट्स नॉट पॉसिबल. कित्याक हांव व्हडलो पातकी, हांव व्हडलो घातकी. जेन्ना अशें तुमी म्हणलें जाल्यार हे जे सांत आसात ते कोणूच सांत जावपाचे न्हय. Once upon a time they were also sinners, but they cooperated with the grace of God. ताणी मोगळ बाबून देवाची कुरपेताई आपलो सहकार दिलो. कित्याक तुमी जाणात गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज देर इन आवर लायफ प्रोवायडेड आय कॉपरेट. हांव देवाचे कुरपेक आयतोर आसता. पूण जे मेरेन हांव देवाचे कुरपेक बंद करता आय कॅनॉट invite God's grace in my life. So the first thing what we should do is आमकां मोगळ बाब भयणीनो जोण एकल्याक एक आपोवणी आसा. All of us we have a vocation. जे भाशेन सान जॉन बातिस्ताक कसलें आपोवणी आसलें. His vocation was to prepare his mission was to prepare the way for Jesus. ते भाशेन आमकांय मोगळ बाब भयणीनो कसलें आपोवणें. All of us we are called to be holy. So भगवान पावलो म्हणटा तिमोथीचे चिटीन दुसरे चिटी 2 Timothy 1 chapter 1 verse 10. All of us we are called to be holy. आमकां सगल्यांक पवित्र जावंक देवान आपयल्यात. हें जावंक जाय मोगळ बाब भयणीनो आमचें जोण एकल्याचें मिसांव. माय मिशन इज टू बी होली. दुबावना जे मेरेन हांव कुमसार जाता रोखडोच हांव पातकां करता कांयच परवाना. बट गेट अप and walk the path of holiness. दुसरें मुगळ बाब भयणीनो दुसरी आमकां आमचो आयज सांत जॉन बातिस्ट आमकां सांगता ऑलवेज फोकस ऑन जीजस.
तुजें दिश्ट आसून ती जेजूचेर. ह्या संवसारान जियेतना तुका जायत्यो ताळणी येतल्यो. एन्ड जीसस गिव्स अस पिल्स, आय वूड से. कसलीं पिलां? बेटिट्यूड्स, भाग्यां. जे आमी सगलीं ही हांवें वाचल्यां ती भाग्यां मुगळ बाब न्हू, हे सगळे सांत आसा ताणें आपल्या जिवितांत पाळ्ळीं. आनी एक एकल्याच्या सांताच्या जिवितान एक एक भाग्य आमकां परजळटा. यू टेक मदर त्रिजा, ब्लेसड आर द पुअर. काळजाची मुगळ बाब न्हू पॉवर्टी तेणें आपणायली. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ आय वूड से सेंट मॅक्झिमिलियन कोल्बे. निधी खातीर धुमाळो ताणें सुचलो. ताका हे भाशेन विकाचें इंजेक्शन दिवन ताका मारलो. आनी भाशेन सगळे सांताच्या जिवितान सावन एक एक भागी आमकां परजळटा. देखून जेन्ना आमकां थाळण्यो येता आमी वेन वी साफर, लेट अस नॉट बी डिसअपॉयंटेड बट ऑलवेज फोकस ऑन जीसस. आनी तिसरी वस्त आमकां भाग्योन जो हांव बातीस आमकां सांगता ती म्हणल्यार लेट जीसस इनक्रीज इन युअर लायफ एंड लेट मी डिक्रीज. कोण तो सांत जावं, ह्या सांताक मुगळ बाब न्हू सांत जावन आसा आमकां जेजूसाचें व्हरपाची वाट. लेट अस नॉट कीप दॅट सेंट एज, लेट अस नॉट मेक दॅट सेंट एज अ गॉड, बट लेट अ सेंट बी अ पॉयंटर फॉर अस टू गो टू जीसस. हें जावन आसा सांताचें काम. आनी जॉन बातिस्तान तेंच म्हणलें, हांव देवू आनी जेजूच चडूं, कित्याक हेच हाकाच लागून ह्या संवसारांत हांव आयलां. तर ह्यो तीन वस्तू घेवन मुगळ बाब न्हू सगल्यांनी आमी हे संवसारांत आसा ती पातकी आमी. पूण आमकां सगल्यांक देवान एक आपणें दिलां पवित्र जावपाचें. हेंच पवित्रपण आमी आपणावंक एका दिसाक आमी हे सांतां भक्तां बरोबर आमी स्वर्गार आसूंक तांची मुजत आमकां चड एकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. देव आमच्या लागीं उलयला, आमचो भावार्थ गोट केला व जागयला. आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं आमी सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवा, सर पवित्र बापा, वसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोड समलो, आंकवा मरितान सोलमलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कोट सोंसलें, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्या मदीं देवलो, तिसऱ्या दिसा विनतलो जिवन जाला, स्वर्गात चडलो, स्वर्ग पलविदा देवा बाबाच्या सुवाक बसला. तूं तांची वेळ आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्वांत पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे, बोक्साचे हत्कार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमच्यो गरजो, आमच्यो मागणी देवा मुखार आमी बारुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापाक, तशेंच आमच्या फिरगोजेंत वाहूत तेला यादनीक भावांक आनी हेर धोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी ते आपल्या जिविताच्या चालींत भक्तांचो एकचार करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूर. आमच्या देशांत धर्माचो, जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता. असले आनी हेर समाजीक आनी राजकीय वायट नोपयत करूंक फावो ते उपाय बेगोबेग घेवंक आमचो देश सगळ्यांचे उदरगतीच्या पावलांनी चलूंक वावरूंक आमच्या भक्तांचे विनवणेन तांणी सगळ्यांनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूर. आमच्या गांवांत
वायट येता तेन्ना आमी एक कुटूंब कशें सांता भक्तांच्या आदारान देवाक उलो मारून आमी खरेंच एकाच देवाक सोत मानता कशी पुरगटूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आयच्या नोवेन कोत्तोल्यांक वोलवाडो वेस्ट सेंट कॅथरीन समुदाय आनी वोलवाडो इश्ट सेंट मार्क समुदाय ह्या भावा भयणींक पासत मागुया. सांत जुआं बावतिस्ताच्या आदारान ती जिवंक आनी भक्तांचो एकचार घडूंक हाडूंक तांकां कृपा आनी बोल बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट. ओगीच रावन दुसरी आमची गरजो आसात त्यो देवा मुखार आमी बारुया. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबे आमचे गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेल्यार गायन घेवया. C35 पेज 43. C35. Usted al pavo salón, Prito meram candelo, Munsha chabarangelo, Betoy tanto caondo. Bakani tuka bapa diamka sipauldo. Bakani tuka bapa diamka sipauldo. Usted al pavo salón, Dakwalil pilong pilong, Munsha chabarang kelong, Betoy tanto kasoro. Bakani tuka bapa diamka atmik pivo. Bakani tuka bapa diamka atmik pivo.
म्हजे बाबूंदय आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवा सर्वेस्फोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नांदा तळपाक घेवन जुवावान संवसाराचें पाप कटुल्या मेंढराक दाखोवन दिलो. हे स्नांदातराचो जल्म संडसान समोर उबून त्या निश्कळक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे रक्तान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोय. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्रा सासूंचे देवा सोब काडी आनी सोब तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निश्चितोन आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यान आसनान स्नांदाचा जुवावांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयल्या सर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायतेक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरमंडळाक जल्मच्या आदींच ओळखून दिलो. आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप पेटयल्या मेंढऱ्याक आमच्या सरमंडळाक जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवादे मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या गोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे मुमींतलें सगळींच्या जिविताची जोर जोंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवळाक ताणें दिली साक्षी. देखून सगळींच्या दुता भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाखणो निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Powiedz, powiedz, powiedz. Powiedz, powiedz, powiedz. Powiedz, powiedz, powiedz. Dolbarazo सर्वेस्वर तू. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. O sorgi duka, o sorgi duka, o sorgi soyso. सर्वेस्वराची नावे येतात ताका सोयसो. O sorgi duka, o sorgi duka, o sorgi soyso. बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोस सोसूंक बेजारी तेणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलें कोनोब्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सात्वीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या गुडासा खुरात. बावर्ताचो गुटपोर गोठूया. Gesù melo, Gesù ci mozara, Gesù non viene tolo, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सर्मणची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शिवतले आमासूं दिसतां पवित्र आत्मा बोरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपे तुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुरोजवापणाचो बरवास दर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा बुनीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकोती मेळना सोमेस्तांक तुजे पसोडीत तुका मोळ पडूंक फावो कर हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या भावनाचेर आशिर्वाद घाल तांचे दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकपा मर देवाचे माय संगती तुजे पुती बागेन तुजे बागेन दवरता आनी सगळे सांत भोक्त जाका जाचा उगडास करता तांचे बरोबर सासणाची सुखां आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरबल बेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा भाग्या प्रमाणे जीवन जे आमकां सुर्गीची वाट दाखयतात ही भाग्यान जिवन एका दिसाक देवाचे बरोबर आनी सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर आमी आसूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळीन पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीचे सुखाक आनी आमच्या सोरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शेणेक आमी बोरवाशनो त्रेकता तर आमकां तुज्या दाक आकृतीन सर पातकान स्टोय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडात सांबाळ जो जे ताणें राजभूत उलयता ही सासणेच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात Devoci cele संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे cele संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे आमकां शांती दे सुमी आज दिसा तशी कुडून रगोता शेंग वेता ती मुजेर सुट्टी आनी खास तडेन आसोंक पूण तशें काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं हो जण आसा जिवो जेजू जाणें आमकां सांत बोग दिल्यात आमचेच भाशेन मनीस पूण ह्या संवसारांत जियेतना ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या बाग्यांचेर जिवन ताणें आपलें सर्गेचो मुकूट जोडलो हेंच करूंक तूं आमकां जोड एकल्याक आपयता अशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका मोच्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी मोच्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. मोच्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोरसोरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्या वेळार गायन घेवया. W2 पेज 262. Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Soikiche Raj Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Kansan Chikon Dulokate Koretsubagi Ritwe Chedais Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koresache Koresache Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Ata Chikon Rodon Kota Koretsubagi Tanka Potzon Koretsmelta Koretsmelta Koshimona Chikon Gori Koretsubagi Koshimona Chikon Gori Koretsubagi कोविड-19 पिडा सोंसल्या आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळी रोचणी तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सरपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवनी हाडूंक. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
रावया. प्रार्थुया. भोव बरत्या देवा आमचे दयाळ बापा, भाग्यवन जो स्नानदातराची जल्मा परब आमी आयज संतोशान समरमली. सडमंडरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणी ओळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक हे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवे. ह्याची मिसाची मांडावळ केल्या. सेंट कॅथरीन समुदाय बोलवाडो वेस्ट तशेंच सेंट मार्क समुदाय बोलवाडो इस्ट ताका देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन सगळी मांडावळ केल्या देखून 23 तारखेर आमचे वेस्पर 6 वरांचेर सांजे आनी 24 वेर परब फकत एकूच मीस 9 वरांचेर परबेचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उरगार. तशेंच 23 तारखेर आमची भयण मारिया ग्रेटा हिचो म्हयन्याचो उगडास 7 वरांचेर बी सकाळीं. Resonare febrile, miraces torum, famolitu orum, solve polluti, labiriatum, sancte Joanne. माग आमचे पासून भोव बाकेन स्नानदातार सुवाव. आमकां फावो जावचे देवन वासायला ते प्रार्थुया सर्वेस्परा बागेवन जो आव्हान जेजू फुडें वचून ताची वाट तयार केली. ताचे शिकवणीक पाळो दिवंक आमी सोरमणीचे वाटेन चलोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. हे पोरी ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताची आमी शाबितायेन पावोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. आमेन. Sogले tuce tai bocia pace, so milagrizo mon matirice, ci bin miracol pirace tace, ne che donia so, wato da tuce, sa ci va baptis pasno namcha, su canali tu camela soglia. आम्ही पात्येता आदारा तुझ्या भोगता केला आमकां सांडी नाका साजिवा बाबतीत पासरोण आमच्या सुखान आनी दुखान तोलार सगल्या आम्ही पात्येता आदारा तुझ्या भोगता केला आमकां